जो सांस्कृतिक मंत्री एका अचानक घरात धाडपाची हांव दुर्घटना इतल्या खातीरच म्हणटा कारण आमी तेजे कडेन एक हिशोब मागताले कला अकादमीन जे कितें गैरकारबार जाला तो हिशोब न दिता ताका मुख्यमंत्र्यान अचानक घरा धाडलो आणि गेल्या 17 जुनाक आमी कलाकार सगळे एकठांय जाल्ले आणि तेन्नाच्यान आमी तेंचे कडेन हिशोब मागताले. आतां 1 वर्स जालें 18 जुना दिसा ताका घरा धाडपाचो निर्णय हो शेवटी सरकारान घेतलो. पण ह्या सगळ्या एकंदरीत वर्सभर आमी जे कितें आंदोलन चालू दवरलेलें सुपारी आंदोलन केलें आणि मदीं हे सगळे कला अकादमीन जो कितें गैरकारबार जाल्लो आसा कला अकादमी अजून सुस्थितीन ना, ती आसा तशी आसा. उलट आतां आमकां इल्लें कळपाक लागलां जेन्ना टास्क फोर्साचे एक्सपर्टीज येवन तेजी इन्स्पेक्शन करता तितून आनीक खूब प्रॉब्लेम्स आसा हें आतां लक्षांत येवपाक लागलां आणि कदाचित आतां फुडें जेन्ना रिपोर्ट्स आमचे कडेन सारके येतले तेन्ना आनीक परत हांगासर 80 कोटी मोडचे पडटले काय अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सो ह्या स्थितीन ताका घरा धाडलो काय ताका लिपयलो तें आमकां कांय खबर ना. म्हणून कितें जातालें की आमी जेन्ना उबे रावताले तेन्ना सदांच तो छाती फुडें काडून ढाल कसो उबो रावतालो ह्या हितून. पूण आमकां तरी अशें दिसता की पयरच्या ह्या कारवायेन ढाल कुशीक चल्ल्या पण तलवार अजून तशीच आसा. कारण ह्या हांगासर जो कितें गैरकारबार जाला कला अकादमी बांदपाक म्हणून तेंच्यांनी जे कितें खर्च केले 80 कोटी 90 कोटी जे कितें एक आंकडोय आमकां अजून सारको कळना. टास्क फोर्सूय म्हणून अजून आमी जे कितें मागलेले पळय ते तेंच्यांनी आमकां डिटेल्स दिल्ले नासल्या कारणान आमकांय अजून खबर ना एक्चुअल खर्च कितलो जाला तो. पण तेज्या फाटल्यान फक्त तो एकटो गोविंद नासलो. पूण एक बरी गजाल जाली की एक गोष्ट गोंयकारांच्या लक्षांत येयली आणि गोविंदाच्याय लक्षांत येयली आसतली. कलाकारा कडेन जेन्ना खेळटा पळय न्ही तेन्ना तेजी कशी वाट लागता. कितलेशे कलाकार आसा ते कित्याक फाटी सरता कशें आसा कदें हे प्रत्येक कलाकारान चिंतचें पडटलें. कारण हांव एज अ कलाकार म्हणून सांगता हांव कोणाचेर डिपेंड ना आनी हांव खंयच्या सरकारी त्या फॅसिलिटीचेरूय डिपेंड ना. म्हाजो देव म्हणटा तो प्रेक्षक गोंयचो रसीक प्रेक्षक जेन्ना रसीक प्रेक्षका कडेन तूं बरें घेवन वयतलो न्हू रसीक प्रेक्षक तो माथ्यार घेतलो आणि सरकारा खातीर भिवपाक म्हणजे अशे थोडे कलाकार जे भिता जे सरकाराचेर डिपेंड आसा. सो ते लोक फुडें येवचेच ना. पूण जे जांकां कोणो आसा ज्या कलाकारांक फाटीचो कोणो आसा स्वाभिमान आसा तांचे कडेन मागता फक्त आपल्या खातीर न्ही हे फुडल्या पिडये खातीर. कारण आयज जर आमी हें सोंपयलें जाल्यार आमकां आन्सर करचें पडटलें फुडले पिडयेक की जेन्ना कला अकादमी काबार जाताली जेन्ना रवींद्र भवनां काबार जाताली तेन्ना आर्टिस्ट म्हणून तुमी कितें करताले तेन्ना आमकां अभिमानान सांगपाक मेळटलें आमी प्रयत्न केल्लो म्हणून. जे कलाकार आयज पर्यंत वगी बसल्या पळय तांणी तें चिंतचें पडटलें की तुमी करता तें फक्त तुमच्या पोटा खातीर तो फुडें कलाकार घडोवपा खातीर तर नवी पिढी येतली तांच्या खातीर हो कलाकारांचो विशय आसा हे कलाकारांनी चिंतचें पडटलें. आणि ते भितर कारण आसा कित्याक आतां जे पळय कला अकादमीक किंवा रवींद्र भवनाक पळय जे बुकींग जाता ते तुवें एप्लाय करचें पडटा आतां. आनी एप्लाय करता कितें फ्री आसा तुवें पयशे भरले पयलीं जाताले ते जायना बुकींग तुवें एप्लाय करचें पडटा. मागीर ते 15 दीस घेतात ताजेर प्रोसिजर करतात मागीर 15 दिसान तुका जवळ जवळ म्हयनो काडटात आनी तुका दिवचें काय ना दिवचें हें ते थारायता. अध्यक्ष ठरयता अध्यक्ष म्हणजे हांव एक एग्जाम्पल दिता. म्हजो 26 तारखेक आतां काणी नव्या युवाची ह्या नाटकाचो हांगा शो आसा. सो 20 दीस पयलीं म्हणजे हांव जवळ जवळ म्हाका आसा 4 तारखेक केन्ना तरी हांव कला अकादमीन डेट पळोवपाक गेलो फ्री आहा काय म्हणून. पण बोलो फ्री आसा कितें. सो हांवें म्हणलें प्रोसेस कितें जाल्यार ती डेट फ्री आसा ताका पयलीं पत्र दिवचें पडटा की हांव नाटक करतलो म्हणून. तें पत्र मेंबर सेक्रेटरी थिएटर मॅनेजर सगळे कडेन वचून निमणे हाजे कडेन वता अध्यक्षा कडेन चेअरमॅन आसा पळय ताजे कडेन आनी तो एप्रुवल दिता. आतां म्हाजे हो प्रोसेसाक फक्त 20 दीस आशिल्ले नाटक करपा खातीर 15 दीस हांचे फक्त एप्रुवल दिवपाक घेतलें. आणि तो समजा एक MS जर खंय आउट ऑफ स्टेशन गेलो किंवा मंत्री जर आउट ऑफ स्टेशन गेलो जाल्यार तूं रेंगाळत उरलो. म्हणजे 20 दिसाचो जर पिरियड दिला 15 दीस तुवें एप्रुवल घेवपाक तुवें पब्लिसिटी केन्ना करपाची आनी पब्लिसिटी करून तुवें पोट कशें भरपाचें. समजा ही जर परिस्थिती आसत जाल्यार हांगा कोणूच येवचो ना. आतांच न्ही हाजे पयलीं मी राजीव कला मंदिरा भितर बाबा आखी कडेन ओके म्हणजे ताका लागून आमी सांगलें की ज्या पद्दतीन कोंकणी अकादमी चलता ज्या पद्दतीन मराठी अकादमी चलता वा दालगार अकादमी चलता वा अश्यो सगळ्यो अकादमी ज्यो आसा त्यो कलाकारांच्यो आसात त्या पद्दतीन तियात्र अकादमी आसा. सो ह्यो ज्यो आसात त्या पद्दतीन हें चलपाचें आनी तें चलपाची गरज आसा म्हणून आमी सांगता. आनी हाजे पयलीं येना धामू केकरे उपाध्यक्ष आशिल्लो ओके मेंबर सेक्रेटरी कितली जाण आशिल्ले मेंबर सेक्रेटरी आशिल्ली ते
पसून तुगेले सगळे कलेच्या क्षेत्रांतले आशिल्ले. सो ह्यो गजाली जावपाची गरज आसा, कारण हे अशे तरेन राजकारण्याच्या हातांत दीत गेल्ल्यान ही परिस्थिती जाली. आनी कितें रावपाचें? अजुनी पर्यंत आमी ना त्या राजकीय लोकांक हांगा कांयच काम ना. तुम्ही तुमच्या राजकारणाच्या तुमी जर खंय कितें करता तें करात. हे कलाकारांचें क्षेत्र, कलाकारांचें केंद्र त्या कलाकारांच्या हातात दिवचें ही आमची मागणी आहा. फक्त स्ट्रक्चरल न्ही. म्हणून देविराज बाबान सांगलें फंक्शनली बी ते जाग्यार घालपाची गरज आसा.